रामा काणकोणकाराच्या अटेम्प्ट टू मर्डर केशीन झेनेटो कार्दोजोक बेल रिजेक्ट करतना कोर्टान ताचे आदले गुन्यांव गृहीत धरल्यात. कार्दोजोची बेल रिजेक्ट करतना स्पेशल कोर्टान केल्लीं कांय निरीक्षणां अशीं. बेल दितना मेडिकल रेकॉर्ड इतले म्हत्वाचे आसनात, पूण रामा काणकोणकाराचे म्हत्वाचे भागांक दुखापत जाल्या म्हूण प्रमाणपत्रांत स्पश्ट. झेनेटो बरोबर जेलीन घातिल्ल्या दुबाविताचो मॅजिस्ट्रेटा मुखार अजून स्टेटमेंट रेकॉर्ड जाल्लो ना. झेनेटोक बेल मेळ्ळी जाल्यार गवाय दिवपी आपलो स्टेटमेंट बदलपाक शकता वा फाटीं सरपाक शकता. झेनेटोक कळय नासतना ताका अटक केल्ली म्हूण झेनेटोचो आदवोगाद सांगता. पूण झेनेटोच्या फामिलीक 2 दिसां उपरांत झेनेटोक अटक करपा फाटलीं कारणां कळयल्लीं म्हूण रेकॉर्डा वेल्यान कळटा. गुन्यांवाची गंभीरताय पळयल्यार उसरा कळयलें म्हूण प्रॉसिक्युशनाच्या केशीचेर कांय परिणाम जायना. शिरीगांव केशींत कोर्टान झेनेटोक आरोपी घोशीत केला. सुप्रीम कोर्ट जो मेरेन हायकोर्टाचो निर्णय भायर उडयना तो मेरेन तो दोशी. ही केस स्पेशल कोर्टान झेनेटोचो कॅरेक्टर समजून घेवपा पुरती गृहीत धरल्या. झेनेटो 500 ते 600 जाणांचे एक व्हडलें गँग चलयता म्हूण रामान कोर्टाक सांगलां. झेनेटोच्या जामीन अर्जांतूय झेनेटोन आपूण कितल्याशाच केशींनी आशिल्ल्याचें सांगलां. हिस्ट्री शिटर म्हणपाक किमान 3 केशींनी तरी दोशी सिद्ध जावपाक जाय. पूण झेनेटो आड आशिल्ल्या कितल्याशाच पेंडींग केशींची फाटभूंय ताच्या जामिनाचेर निर्णय घेतना गृहीत धरचें रामाचो आर्ग्युमेंट. झेनेटो 2 जाणांचेर सुरी हल्लो करपाचे केशींत आशिल्ल्याचें स्पश्ट. 20 वर्सांचो आसतना सावन तो क्रिमिनल केशींनी घुस्पला. त्या खातीर ताचो स्वभाव जामिनाचेर निर्णय घेतना गृहीत धरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.